नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो। 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी। शुभेच्छुक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी। Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टर लैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. अशें म्हणटात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उजळत आसता। हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे अशें देवी कडेन मागता आनी नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो अशें समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवी कडेन मागता। नवरात्रा ही 9 दिवसाचा उत्सव देवी महादुर्गा वेगवेगळे रूप धारण करून महिषासुराचा वध करते। ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो। An institute, a name that hotel industry trusts. पंचमीचो आज दीस। ह्या दिसा देवी महात्मय, देवी दर्शन करपाक आमी वतात मडकयच्या वटेन। मडकयच्या श्री देवी नवदुर्गाची ख्याती गोंयभरात आसा। तिचे दिव्य रूप भाविकांक सुखद अनुभूती दिता। पणजे साकून मडकय येवपाक सुमार 25 किलोमिटराचो अंतर, सुमार 45 मिनटां। ओल्ड गोवा, बाणस्तारी आणि कुणें साकून मडकयच्या वाटेर। ह्या वाटेचेर सोबीत माड आणि सुंदर सैम पळयतना मडकय देवळा कडेन केन्ना पावली कळच ना। घडये ह्या सैमाच्या सोबीतकायेक लागूनच देवी नवदुर्गान हांगासर आपलो वास करपाचे येवजिल्ले आसतले। देवळाच्या भितर वचपाक ही सोपाणां लागता आणि उंचवड्याचेर हे देवीचे स्थान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रीचो 5वो दीस म्हळ्यारूच पंचम। ह्या दिसा पूजन जाता ते देवी स्कंद माताचे। स्कंद म्हळ्यार कार्तिके, जेका आमी मुर्गन्यू म्हणून वळखतात। स्कंद माताचे कार्तिकेची आवय स्कंद माता म्हणून प्रचिती आसा। आमी त्या मुर्तीक जेन्ना पळयतात, जेन्ना पुजतात तेन्ना तिचे पांयाचेर, तिचे मानयेचेर आमकां स्कंद दिसता, म्हणजेच ल्हान कार्तिके दिसता। अशें म्हणटात देवी दुर्गान वेगवेगळे अवतार घेवन 9 दीस महिषासुरा कडेन युद्ध केले आणि 10व्या दिसा ताजो वध केलो। म्हणूनच आमी नवरात्र उत्सव व्हडा उमेदीन आणि दबाज्यान मनयतात। आज आमी देवी दर्शन घेवपाक आयला ते देवी दुर्गाचे आनी एका रुपाचेच, म्हणल्यार नवदुर्गाचे।
हे दर्शन घेवपाक आमी आयल्या मडके हांगासर. तर वचुया आनी देवी महात्म्य जाणून घेवया देवी नवदुर्गाचो. देवीच्या देवळाच्या भायर सगळ्यांच्या येवकारा खातीर सोबीत असो आडकाटो आसा. प्रत्येक देवळाचे आपले अशें एक खाशेलेपण दिसता. सगळ्या देवळांची मांडणी वेगळी असता. तांचेर केल्ली कलाकृती, कोरी काम, नक्षीकाम, सुंदर वास्तुशिल्पशास्त्राचो एक दोळे दिपकावपी देखावो म्हळ्यार जाता. सभा मंडप चडसो खूब खांब्यांचेर उबो आशिल्लो दिसता. भक्तांक बसपाक सोपे, तसोच देवळाचो भायलोय वाठार सुंदर तरेन दवरिल्लो आसा. साफ सफाई, लायट्स, अगरशाळा, मंडप सगळेच बऱ्या तरेन दवरला. देवी नवदुर्गाचे सोबीत मूर्तीचे दर्शन घेतले की भक्तांचे सगळे भय, चिंता, त्रास, कष्ट त्याच वेळार ना जाता अशें दिसता. देवीचो महिमा आनी तिचे तेजूच तशें आसा की फक्त दर्शनानूच सुख आनी शांतीची अनुभूती जाल्या बिगर रावना. देवीची गर्भकूड, चांदीची प्रभावळ, देवीचो अलंकार, तिचो श्रृंगार वर्णन करपाक शब्द कमी पडटात. नमस्कार. पयरच्यान शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू जाल्लो आसा. संपूर्ण गोव्यांत प्रत्येक मंदिरात मखरोत्सव आणि घटस्थापना सगळ्या प्रत्येक मंदिरात जाता. त्या प्रमाणे पयरच्यान शारदीय नवरात्रोत्सव सगळे कडेन सुरू जाल्लो आसा. आमच्या ह्या मंदिरांत घटस्थापना ना, कारण ही स्वता नवदुर्गा आशिल्ल्या कारणान हांगा आमी घट स्थापन करिना. ह्या देवीचीच पुजा जे कितें आसा, जे कितें उपचार करपाचे आसा ते सगळे ह्या देवीकूच करतात. नवरात्रोत्सव करपाचें कारण म्हणजे शारदीय नवरात्रोत्सवात देवीन 9 रुपां धारण करून रक्तबीज आणि महिषासूर हाजो जो कितें वध केलो त्या खातीर देवीन प्रत्येक रुपां धारण केली. शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा अशी 9 रुपां धारण करून शेवटी देवीन महिषासूर मर्दिनीचे रूप धारण केले म्हणून आणि महिषासुराचो वध केलो. ताका लागून देवीक महिषासूर मर्दिनी अशें म्हणपाक लागले. तशेंच देवीन ताच्या मदीं दुर्गम नांवाचो जो कितें दैत्य आशिल्लो ताजोय वध केलो. ताका लागून देवीक दुर्गा अशेंय म्हणटात. नवरात्रोत्सवान प्रत्येक मंदिरांत, प्रत्येक देवळांत देवीची विविध रुपां तुमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच आमचे मडकय विशेष म्हणजे नवमी दिसा जी महानवमी आसा त्या दिसा ह्या देवळांत विशेष गाभ्यांची पुजा जाता. केळीचे गबे जे असतात ताजी सुंदर अशी पुजा हांगा देवळान ह्या आमच्या जाता. आणि त्या दिसा सकाळच्यान बरगतचो असो कार्यक्रम पुरोहित, ग्रामस्थ, सेवेकरी आणि भक्तगण यांच्या कडल्यान सगळो कार्यक्रम जाता. त्या दिसा सकाळी देवीक महानवमी दिसा सकाळी अभिषेक, अलंकार, दनपारां महानैवेद्य आणि त्या दिसा रातची आमची पालखी 2:30 पालखी जाता आणि पहाटे 4 सुमार मखर जाता. विशेष त्या दिसा पूर्ण रात्रभर हे देवूळ उगडें आसता. बाकी कडेन सगळे कडेन नवरात्रोत्सव म्हणजे मखर पयलीं जाता, आमचे रात्रभर उगडें आसता. तेन्ना खंयच्याय भाविकाक समजा जर उशीर जाता आसत जाल्यार सुद्दां देवळान येवपाक हरकत ना, कारण रात्रभर देवूळ उगडें आसून सकाळी 2:30 आमची पालखी जावन 4 मखरोत्सव जाता. आणि मखरात जी देवी महिषासूर मर्दिनी रुपांत जी बसयल्ली आसता
ताका पयलींच्यान आमची परंपरा चलत आयल्या की सुर्याचें प्रतिबिंब दाखयल्या नंतरूच ताची सांगता करपाची. त्या प्रमाणे प्रत्येक वर्सा मखरांत देवी बसोवन सकाळीं मागीर सुर्याचें प्रतिबिंब दाखोवन मखराची सगळी सांगता जाता आनी मागीर दसऱ्याचो कार्यक्रम सुरू जाता. देवळाचे छप्पर लाकडी कलाकृतीन आनी कोरीव कामान सुंदर तरेन सजयल्ले आसा. देवळा भितर देवळांच्या भिंतीचेर पुराणांतले वेगवेगळे देवाच्यो काणयो पळोवपाक मेळटा. श्री रोहिणी चंद्र, धुमोर्ण यम, भद्रकुबेर, सुहागनी, राहू, षडानंद, गोपीकृष्ण, केतू, दामिनी शनी, देवादूती, कपिल, सूर्य, वरुणी वरुण. ह्या सुंदर मकरांत उत्सवा वेळार देवी विराजमान जाता. नवरात्री वेळार ही शोभा पळोवण्यासारखी आसता. देवळात सध्या आसनार आसा ती मुर्ती पाशाणाची चतुर्भुजा आसा. तिची मान दाव्या वटेन वागवल्या. तिचे एका उजव्या हातात त्रिशूल, दुसऱ्या उजव्या हातात तरसाद, एका दाव्या हातात ढाल आनी दुसऱ्या दाव्या हातात राक्षसाची शेंडी धरिल्ली आसा. तिच्या म्हऱ्यांतूच शिव आसा. शिव हे दुर्गेचे आसन अशें मानतात. मुर्तीचो एक पांय सकल धर्तेवर जाल्यार दुसरो रेड्याचेर दवरला. अशें म्हणटात महिषासूर हो राक्षस तिका भिवून रेड्याचें रूप घेवन लिपून राविल्लो. ही मुर्ती 3-3.5 फूट उंचायेची आसा. ही संपूर्ण मुर्ती अख्ख्या एका पाशाणाची आसा. हेच मुर्तीक दिसपट्टी सकाळ फुडें निर्माल्य काडून अभिषेक घालतात आनी मागीर कापड न्हेसवून अलंकार करतात. ही मुर्ती जी महिषासूर मर्दिनीच्या रुपात आसा ती अलंकार करतकच एक देवीच्या रुपान येता. ढाल तरसाद घेवन आसनार उबी आसा शी दिसता. हेच मुर्तीक गंधाची पुजा आसता तेन्ना ते विंगड विंगड देवांचे रूप दिता. केन्ना विठोबाचे तर केन्ना महादेवाचे, राम, लक्ष्मण, सीतेचे जाल्यार केन्ना शेषशाही विष्णूचे रूप दिसता. पुजारी भट हे कलेत निपुण आसात. आसना वयले महिषासूर मर्दिनीक जेन्ना ते ढाल तरसाद घेतिल्ले देवी रूप दितात तेन्ना देवतीचे मान मातशी दाव्या वटेन वागवल्याचे दिसता. देवतीची मान वांकडी कित्याक आसा हेच्या विशीं आख्यायिका आयकुपाक मेळटा. शैलेंद्र पणजेकर श्रीदेवी नवदुर्गा प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष. आयज नवरात्राचे दीस चालू आसा. मोठ्या उमेदीन आमी नवरात्रां मडकय देवळान साजरे करता. ह्या नवरात्रांक गोंयच्यान म्हणा जावं गोंयच्या भायले लोक येता. तेंची कुलदेवता, ग्रामदेवता आसा. सगळे सेवा करपाक, दर्शन घेवपाक नवदुर्गेक मडकय सगळे जाण येता. मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या थाटान आमी नवरात्रां साजरी करता.
मडकन एकूच देवूळ आसा ती नवदुर्गेचे ते मडकयकारांचे सगळे ग्रामदेवता. हांगसर 7 वाडे आसा. 7 वाड्याचेर प्रत्येक रायट देवळाचो हांगसर मेळटा. आमची जात्रा जाता. जात्रेक प्रत्येकाक रथ मेळटा. 7 वाड्यांक 7 वर्सां रथ असो रथ मेळटा. प्रत्येकाक सेवा करूंक मेळटा. थोड्यांक सांगोड आसा, सांगोड मेळटा. आनी कितें कार्य आसा तें सगळ्यांक कार्य वांटलेलें आसा आनी प्रत्येकाक कार्य करपाक मेळटा. अशें मडकयचें देवूळ, मडकयकारांचें देवूळ, मडकय गांवचें देवूळ हे सगळ्यांक सेवा वांटलेली आसा. तशीच जात्रा जाता मडकय, ही सगळ्यांत मोठी जात्रा मडकयचो उत्सव नवदुर्गेचो. आनी हे जात्रेक अफाट लोक येता. कमीत कमी 8 ते 10 लाख लोक येता आनी दर्शन घेता. आनी जात्रे दिसा आमचो उफार आसता आनी ते दिसा उपास आसता. हो मडकय म्हण गोंयान म्हूण गोंया भायर, इंडिये भायर सगळे लोक जे नवदुर्गेचे भक्त आसा, कुळावी आसा, सेवेकरी आसा, हे उपास धरता. ते दिसा उपास आसता. हो मडकयन एकूच देवूळ आसा, तेजो उपास अख्ख्या गोंयभर लोक इंडियेन धरता आनी त्याच बरोबर त्या जात्रेकूय येता. सगळी सेवा अजुनूय चालू आसा, सुरळीत आसा आनी मोठ्या उमेदीन सगळे लोक करता, भावीक करता आनी गर्दी करता. गर्दी म्हणजे कितें, देवतेन आपल्याचें रूप दाखयलां, अस्तित्व दाखयलां आनी देवतेची जी भावना आसा लोकां पर्यंत ती चड रितीन पावल्या आनी त्या खातीर चड लोक येता आनी आपल्याची सेवा हांगसर करता. आनी देवतेक अशें दिसता की देवतेक हांगसर पावल्या नंतर नवदुर्गा आपल्याक पाव, नवदुर्गा आई पाव आनी नवदुर्गा आई पावता, लोकांच्या स्वप्नान वयता. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. ते स्वप्नान वचोन देवतेन आपल्याक मुकूट जाय, आपल्याक मंगळसूत्र जाय, आपल्याक फुटलेले नळे सुद्दां मागून घेतल्या. एकदां आमी एक बारीकशी गोश्ट सांगता, कित्याक आमकां ती मनाक लागल्या. आमी भायर काम करताले आनी आमी देवळार वयर चडले तेन्ना चुकोवन 2 नळे फुटले, पन्ने नळे फुटले. फुटल्या नंतर आमी देंवता आनी आमी म्हणटा देवते नळे आमचे कडेन फुटले. आमी देंवता थंय आसा, देंवतात हांगसर प्रशांत पळयता, तो भायर सरलो आनी सकाळीं म्हणपाक देवतेन 2 पन्ने नळे मागून घेतल्या. सकाळीं म्हणजे आमकां खबर नासलें नळे फुट्टले म्हूण. सकाळीं देवतेन 2 पन्ने नळे मागून हाडून घेतल्या आनी तेणें आमकां भायर हाडून दिले आनी ते दिसा ते नळे घातले. म्हणजे एक बारीकशी गोश्ट. मोठ्यो गोश्टी खूब आसा पूण ही बारीक गोश्ट कळपा खातीर, कित्याक देवती पन्ने सुद्दां गोश्टी मागून हाडटा. तिच्या मनान कितें जाय आनी कितें फुडें जातलें हें देवतेक खबर आसा. करता करीता ती संवसार घडयला तेंच्यांनी आनी फुडें संवसारांत कितें जातलें तेंकांच खबर आसा. देवतेक खबर आसतलें, देवाक खबर आसतलें, लोकांक खबर ना. पूण भावीक भक्तगण मोठ्या उमेदीन, मोठ्या श्रद्धेन हांगसर देवळान येता, आपल्याच्या मनान कितें आसा ते मांडटा आनी देवती तांकां पावता. हें सगळ्यांक खबर आसा आनी अशीच देवती सगळ्यांक पावतलो आमकां ठाम विश्वास आसा. जो पर्यंत देव आसा, देवती आसा, तो पर्यंत ग्रामस्थ कुळावी सेवेकरी भक्तगण आसतले आनी तिची सेवा मोठ्या उमेदीन, थाटान, आनंदान करतले. देवी नवदुर्गाच्यो खुबश्यो आख्यायिका भक्तां मदीं प्रचलीत आसा. तातूंतलीच एक आख्यायिका तुमकां सांगता. अशें म्हणटा की एकदां देवी नवदुर्गा एका साद्या बायलेच्या भेसान एका गोरवां राखप्याक मेळ्ळी. तिणें ताका सांगलें की गांवान आपलो एक भक्त आसा ताका आफोवन हाड म्हणून. जेन्ना गोरवां राखपेक वचपाचें नाशिल्लें सो तिणें निमित्त सांगलें की आपली गोरवां हांगा आसा तर तांकां राखपा खातीर हांव वचूं शकना. देवीन सांगलें की हांव तांकां राखता. ह्याचेर ताणें परत आनी एक निमित्त सांगलें की हांगासर गोरवांक उदक घालपाक जाय. तेन्ना देवीन असो चमत्कार केलो आनी थंयच एक गोड उदकाची झर काडली. हें पळोवन तो गोरवां राखी खूब आश्चर्यचकीत जालो. तो धांवत गेलो आनी त्या भक्ताक तेणें देवी म्हऱ्यान हाडलो. तेन्ना देवीन त्या भक्ताक सांगलें की तिची स्थापना ह्याच गांवांत तेणें करची. ह्या वेळाचेर सगळ्या गांवकारांक त्या भक्तान हांगा आफोवन हाडलें आनी त्या भक्ताचेर भार येवन तेणें नाल्ल उडयल्ले त्या जाग्याचेर देवूळ बांदचें अशें आदेश दिलो. नमस्कार, म्हाजें नांव हेमंत काळे, हांव मडकयचो ग्रामस्थ. आमची ही ग्रामदेवता नवदुर्गा हिच्या संदर्भांत आख्यायिका खूब आसात. आतां तिजी एक उत्सव मुर्ती करपाची आशिल्ली तेन्ना ही आमची देवी सोनार जो आसा, मडकयचो सोनार, तो मडकयकार म्हणून तेजे स्वप्नाक गेली. तेजे स्वप्नाक गेली ताका कितें सांगलें की तुजी जशी चली आसा तशीच आपल्याक उत्सव मुर्ती करपाक जाय अशें म्हणून सांगलें ताका. त्या प्रमाणे तेणें ते उत्सव मुर्ती करपाक सुरू केली. जशी तेजी उत्सव मुर्ती घडटा तशी ती चली डेड जावपाक लागली आनी जेन्ना ती पूर्ण जाली, उत्सव मुर्ती पूर्ण जाली, ते चलये सारकी, चलयेच्या रुपा सारकी, तेन्ना ती चली चोपली. तर ताका ते सोनाराक खूब वायट दिसलें. मागीर ताका तें वायट दिसलें ते देवीन कितें केलें, परत स्वप्ना वचून सांगलें की आपूण तुज्या घरा एक दीस तुजी धूव म्हणून येतली. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक वर्सा जात्रेच्या अष्टमी दिसा ती सकाळ फुडें तेंगेर वता, तिका व्हरतात थंय देवीक.
ते थंय तिजी अभिशेक घालून थंय सगळी पुजा करतात आनी सांजची मागीर आरती करून ती सांजची मागीर परत थंयच्यान ती हाडटात अशें ताका श्वासन दिलें न्ही त्या प्रमाणे घडपाक लागलें आतां तितून आनी एक गोश्ट म्हणल्यार कितें जालें की आतां हल्लीच म्हणजे आमी जाणटे हें घडलेलें तें तेंच्या जाणटेल्या कडेन पूण आमचे पळय तेंचो पळय एक जाणटो आशिल्लो तो तसो खूब बरो नाशिल्लो कळ्ळें न्ही आनी देवता व्हरता काय ना अशी जाली तो पयलीं जर हें जालो एक्सपायर जालो मेलो तर कितें जातलें पण कशें जालें की देव ते दिसा तो आशिल्लोच उरलो तसोच देवता व्हेली तेगेर व्हेली अभिशेक घातलो अभिशेक घालतकीच ते तीर्थ घेतले आनी तेजे जेन्ना पळय तेजे हितून घातलें ते तोंडाक घातलें तेन्ना ताणें प्राण सोडलो म्हणजे कशें आसता न्ही की आपली धूव आपल्या घरांत आसतनाच सोनारान आपलो देवताक केलो अशें जालें मागीर ती रोखडीच तिका देवी तशी परत हाडची पडटा म्हणजे त्या प्रमाणे हाडली अश्यो तरेच्यो खूब आख्यायिका ह्या आमच्या देवीचे आसात आनी आमचे ग्रामस्थाचो तिजेर पूर्ण विश्वास आसा पूर्ण श्रद्धा आसा कितें आतां आमी जें कितें करता ह्या देवळाचें कितें करता कितें करपाचें आसलें सेवा करपाची आसली किंवा फुडलें डिसिजन कितें घेवपाचें आसलें तर तिका कौल लावन विचारतात आमी आनी तें कौल सांगता त्या प्रमाणेच आज पर्यंत आमी केल्लें आसा जेन्ना कौल लायता तेन्ना ती सांगता तुमी फुडें चला आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा देवी नवदुर्गाच्या अवतारा फाटल्यान तिच्या रुपा फाटल्यान वेगवेगळे लोकांचे वेगवेगळे समज आसा आनी ह्या समजाक जोडल्यात वेगवेगळ्यो आख्यायिका ह्यो आख्यायिका कोण लोक मानतात कोण मानिनात अशीच एक आख्यायिका आसा आमी जी पळयतात देवीची मुर्ती हेका जोडिल्ली ही मुर्तीची आमी जी तकली पळयतात ती दावे वटेन मातशी वांकडी आसा हेच्या फाटल्यान लोकांनी खुबश्यो आख्यायिका तयार केल्यात तातूंतलीच एक आख्यायिका तुमच्या मुखार दवरता अशें म्हणटात की देवीच्या एका भक्तान देवी कडेन मागणें केल्लें की ताचें येवजिल्लें काम जर जायत जाल्यार तो 1000 रुपयाची फुलां तिका चडयतलो जेन्ना भक्ताचें काम जालें आनी तो देवी म्हऱ्यान आयलो तेन्ना देवीचो उत्सव सोंपिल्लो सगळीं फुलकारां आपल्या घरा गेल्लीं ताका फुलांच मेळना जालीं ताणें फुलां खूब सोदलीं ताका फुलां मेळत ना जालीं तेन्ना वतना वाटेर तिका एक फुलकान मेळ्ळी तो त्या फुलकांनी म्हऱ्यान गेलो त्या फुलकांनीन ताका सांगलें की उत्सव सोंपला आनी तिची फुलां सगळीं खपल्यात तिचे कडेन कांयच फुलां ना तिणें पाटलो दाखयलो तर पाटल्यान खंय तरी सोन चाफ्याची एक पाखडी मेळ्ळी त्या भक्तान म्हळें की ही पाखडी तूं म्हाका दी आनी फकडांनीच म्हणलें की ह्या पाखडेचे तुका कितले पयशे दिवं त्या फुलकांनीन अशेंच म्हणलें की दी रे बाबा 1000 रुपया आनी त्या भक्तान खरेंच 1000 रुपया काडून त्या फुलकांनीक दिले आनी तो भक्त ती पाखडी घेवन देवी म्हऱ्यान आयलो आनी देवीक सांगलें की हीच तुजी फुलां 1000 रुपयाची हांव तुका चडयतां त्या वेळार देवीन ताका कॉल दिलो आनी सांगलें की ही फुलां ही पाखडी तिका मान्य आसा तेन्ना देवीन ती फुलां पळोवपाक एका वटेन मान केली अशी आख्यायिका सगळ्या भक्तां मदीं प्रचलित आसा नमस्कार म्हजें नांव प्रशांत च्यारी मडकयचो हांव ग्रामस्थ तशेंच ह्या देवळा कडेन म्हगेलें जवळ जवळ म्हजें आनी म्हज्या एन्सेस्टरा कडल्यान 200-300 वर्सांचो इतिहास आसा सांगचें म्हणल्यार ह्या देवळाच्या ग्रावंड फ्लोरार म्हणजे मार्बला पासून वयर शिखरा पर्यंत जे काम केल्लें आसा ते म्हज्या खुबशे एन्सेस्टरान केलें आज्या पणजे जावं शेणजे हांच्यांनी केल्लें म्हणजे जवळ जवळ 200 ते 250 वर्सां पर्यंत हांगासर म्हज्या एन्सेस्टरांनी काम केल्लें आसा रथ पालकी सुखासन मखर जावं गर्भकुडींतले चांदीचें काम जावं पितळचें काम जावं देवाऱ्याचो आरकाडो आसा जो सिल्वर हातूंत काम कार्विंग काम केल्लें आसा अशें खूब तशेंच खांब्यांचें थोडें लाकडी काम पितळ कितें लाकडी काम जावं पितळाचें काम आसा अशें केल्लें खूब कामां केल्लीं आसा तशेंच ह्या देवळाचे रथ आसा ताजें काम केल्लें आसा सांगड आसा ताजें काम केल्लें आसा जी सिल्वरची पालकी आसा जी नवमीक उस्ताक भायर काडटा ती केल्ली आसात तशेंच हांगासर ग्रावंड फ्लोराचेर जे मार्बल सुद्दां घातलेले आसा ते पयलीं हांगासर मार्बल मेळनाशिल्ले आनी काम सामकें कमी करपी आशिल्लें आनी चारय लोक जे सुतार लोक तेच करताले त्या कारणान हे मार्बल सुद्दां म्हजेच फॅमिलींतल्या एन्सेस्टरांनी बसयल्लेले आसा देवी महात्म्याच्या आयच्या भागान आमी भेट घेतली ती मडकय हांगासरल्या देवी नवदुर्गाची फाल्यांच्या भागान भेट घेवया आनी एका धर्मीक स्थळाची आनी एका देवळाची आनी जाणून घेवया त्या स्थळाचे देवी महात्म्य पळयत रावात गोमंतक टीव्ही नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे
तशेंच मोडजाई देवस्थान समितीचे वांगडी. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd, a right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टर लैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. अशें म्हणटात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उजळत आसता. हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे अशें देवी कडेन मागता. आनी नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो अशें समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवी कडेन मागता. नवरात्रा ही 9 दिवसाचा उत्सव. देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूपं धारण करून महिषासुराचा वध करते. ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो. An institute, a name that Hotel Industry trusts